smuso astro, tu smuce kote, tu smuso koron, tu smuso de, tu smuso astro, tu smuce kote, tu smuso korois, tu smuso de, आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामळ स्वता मुझ्या जिवितांत सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामळ स्वता मुझ्या जिवितांत सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा परत आमी गावया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू मुखार दिंब्यांनी आमी आसा सुमयाचे हजरपण आमचे मदें आमी बघून आसा आमच्या जिविताची दायज आमच्या जिविताचे कोटे आमच्या जिविताची बुन्याद ह्या घडये आमचे समोर आसा निर्गमन ग्रंथात 33 आमकां देवा आनी मैजे मदें जाल्लें संभाशण आमकां वाचूंक मेळटा आनी निमाणे देवा मुखार मैजे एक मनवी दवरता एक आशा दवरता देवा म्हाका तुजें मुखामळ दाखय देवा म्हाका तुजें मुखामळ दाखय म्हणटकच देव म्हणालो जो कोण म्हाका पळयता तो जिवांत उरचो ना पूण देवाची आशा जावन आसली मनशांनी म्हजें स्वरूप पळोवंक जाय आनी देखूनच देव मनशाकुळाच्या मोगान ह्या संवसाराक धाडलेलें जावन आसा जेजू क्रिस्ताक तसो सोमी तसो जेजू ह्या संवसाराक देवाचें प्रतिरूप जावन आयिल्लो देखून जेजून असो म्हणलें आमी उतरां उगडा सकाळी येता जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला आमी हर एकल्यांनी ताचेर दिश्ट लावंक जाय देवा बापाचें प्रतिरूप सदांच आमच्या मतींत आमी कसोवंक जाय म्हणलें चिंतप देवाचें जावन आसा देखून मोगाच्या इस्रानो जेजून येवकारिस्त घडलो आनी देखून त्याच येवकारिस्तांतय आमी परत आनी परत दिश्ट लायता आसतना त्याच जेजूचें प्रतिरूप त्याच देवा बापाचें प्रतिरूप आमी पळोवंक शकता तोच सोमी तोच जेजू तोच त्रिएक देव ह्या घडये आमचे समोर आसा त्याच सोमयाक वंदून आमी परत आमी गावया तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें कोटें तुंच म्हजो खरो इश्ट तुंच म्हजो देव तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें कोटें तुंच म्हजो मोगाईस तुंच म्हजो देव
आराधन करता सगळ्या ह्या काळजा मुखामळ सोदता मोच्या जिवितांत सेवा हांव करता मोच्या सर्वस्वा हांव तयार आसा हात आमचे उबेर जेजू मुखार हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हात आमचे जोडयान मोगाच्या इश्टान पवित्र पुस्तक सुवार्थेक आमी गेल्या जाल्यार परत आनी परत आमकां तेजो दैवीक दायज दैवीक वयस म्हणलें सत आमी मानून घेवंक शकता कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली आर मारिल्ल्याक बरें केलें खडकारांक नितळ केलें मरण पावल्ल्यांक जिवीत दिलें दणसतल्यांक सवकासाय ताणें दिली जडायेच्या ववन आसलेल्या धार्मीक वजांत कश्ट नासलेल्या लोकांक म्हजे लागीं येया तुमकां हांव विशेव दितलो म्हणलें उतराकाल ती सुशेग ती दादोसकाय तांच्या जिवितांत ताणें दिली तोच म्हजो वयस तोच म्हज्या जिविताची सकत ह्या घडये तसो जेजू तोच सोमी आमचे सांगात आसा गरज आसा ती कुमोक गरज आसा तो आदार ह्या वेळी सोम्यातान मागून घेवया प्रत्येक करून आमी मागया जेजू म्हज्या जिविताचो वयस तूं जा म्हज्या जिविताचें दायज तूं जा म्हज्या जिवितांत गरज आसा तो आदार सकत बळ गटाय ह्या घडये म्हाका फावो कर म्हूण आमी मागया गीत गावन आमी मुखार सरया तुंच म्हजो रक्षक तुंच म्हजो तुंच म्हजी सकत तुंच म्हजो देव परत एक फावटी गावया आमी सांगता तुंच म्हजो रक्षक तुंच म्हजो वयस तुंच म्हजी सकत तुंच म्हजो देव सगळ्या कळसांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांव तयार आसा हात आमचे उपान हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा परत एक फावटी गावया बावडटा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा सोम्याचेर आमची दिस्त आमी दवरया ताचे तोंड मेळटा आमकां सकत ताचे तोंड मेळटा आमकां आदार म्हज्या दणसतल्या कश्टाच्या जिवितांत म्हज्या सोलवणेच्या वाटेर जेन्ना सोम्याचेर हांव म्हजी दिस्त लायता तो म्हाका बचावी दिता तो म्हाका सुटका दिता निर्गमन ग्रंथांत जेन्ना लोक देवाक पुरपुरता तवळ देवान विकाळ सोरोप तांचे मदें धाडिल्लें आनी ह्या वेळार ते मैजे लागीं येवन मागतात आमकां बचाव कर आमकां राख आनी तवळ देव मैजेक म्हणटा
एक सर्पाचो पितुळेचो सरोप वयर उबारून दवर आनी ताचेर दिश्ट लायतल्यांक सुटका लाभतली. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत असले सन्निवेश येतना, कश्ट येतना, क्रिस्त येतना आमी कोणाक पळोवंक जाय? जेजूस आमकां सांगता, म्हज्या पुताचेर दिश्ट लाय, म्हजेर तूं दिश्ट लाय, क्रुसाचेर तूं दिश्ट लाय, येवकारिस्तांतल्या सोम्याचेर तूं दिश्ट लाय. तोच सोमी आमच्या संगता ह्या घडी आसा. ह्या हुंड्या रुपी आमच्या हर एकल्याचेर तो दिश्ट लावन आसा आनी ताचेर दिश्ट लायतल्या हर एकल्यांक तें जिवीत फावो जाता, ती सकत फावो जाता. आमकां गरज आसा ती आदार, आमकां गरज आसा ती सोडवण ह्या घडये सोम्यांत रावन आमी मागोवन घेवया. Muso ada, tums muso buswa, tums muso santos, tums muso de. परत आमी गावया, तुमस म्हजो आदार, Tums muso ada, तुमस म्हजो उजवाड, tums muso uswa, तुम सोम्या संतोष, tums muso santos, tums muso de. आराधन करता सगळ्या या काळसा मुखामळ सोदता म्हज्या जिविता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वा हांव तयार आसा. आतां आमच्या उबारया, सोम्या मुखार उबारया. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. परत एक पटी बावडतान गावया. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया. स्तुती आमी करया सोम्याची. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या, सोम्या, जेजू, 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 जेजू. आमचो गोड, आमचो सोमी, उगडाप जेजू, आराधन जेजू, उगडाप जेजू. स्तुती सोम्या, उगडाप सोम्या, महिमा सोमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन सोम्या, उगडाप सोम्या, आराधन सोम्या, आराधन सोम्या, आराधन. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Somya, 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 mestri, mestri, mestri. Amcha vaisa, amcha puzoni, amcha bachabe, amcha sarvasva. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Erkan tuka sumia Jesu. Erkan tuka sumia Erkan tuka sumia Jesu. Erkan tuka sumia Stuti tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jai jai tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Namaskar tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Wakarni tuka sumia Jesu. Wakarni tuka sumia Sir padta हूं sumia Jesu. सर पड़ता हूं नमस्कार करता हूं sumia Jesu. नमस्कार करता हूं तुझी स्तुति करता हूं sumia Jesu. करता हूं सौम्या जिसो Sumia mukarami asaw hatam Jesu मगळा sumia Jesu ह्या घडये ह्या वंड्या रुपी तू आमचे संगत आसाय तुझे जावन आसाय देवाचे प्रतिरूप देव बाप देव पूत देव पवित्रत्म ह्या घडये sumia ह्या वंड्या रुपी त्या सत्रिंदादीचे हसरपण आमच्या मध्ये तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळार तुज्या पांयांतळी आमी आयल्या sumia तुजो आदार मागोंक करिस्माचो प्राजिताचो काळ आमी आसा करता आनी ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आसा करची दंडवण आमी करचो तो सॅक्रिफीस आमी करचें मागणें आनी आमची आध्यात्मिकता म्हाका आमचें काळीज नितळसांव आमचें जिवीत नितळसांव तुजें तें येवचें आमकां आदाराचें जायशें कर प्रत्येक करून sumia सदांच तुजो मोग आमी करूंक सदांच तुजे थंय आमी चिडकोन रावूंक सदांच तुजे ते आमची दिस्त आमी दवरूंक तुजे तावन आमच्या जिविताक नवो बरवसो घेवंक तुजे तावन आमच्या जिविताक नवें प्रेरण घेवंक तूं आमकां फावो कर म्हणून मागता आनी ह्या घडये तुका आमच्या जेसूक तुका आमच्या दनयाक तुका आमच्या रायाक त्रिएका देवाक आराधन कर स्तुती गीत कर आमी गायता ये देवा बापा तूं सर्गींच्या तुका नमान करता आराधन आनी वंदन करून sumia आमकां आमी तुज्या पांयांतळी समर्पिता देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधन आनी वंदन करूं जीवन ये आमचे समर्पिता वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता हे पवित्र तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधन आनी वंदन करूं जीवन ये आमचे समर्पिता आराधन वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता हातांच्या उबार्या हालेलुया 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 हालेलुया
वडल्या तळ्यान मोगाचे सण सोम्याची स्तुती आम्ही करूया सोम्याच्या समर्पण आम्ही करूया आमचे संगत त्या सोम्याक आम्ही प्रसन्न करूया ताचे तान कृपा आनी सकत आम्ही मागून घेवया काय आराधना वेळार सोमी आमकां हर एकल्याक बेसांव दिवंक आशेता ताच्या कृपे देण्याने आमकां तो बरूंक आशेता मगळा जेजू या घडये सोम्या तुझ्या पांयांतले आसचे आमी हर एकले तुझ्या बेसांवाचो शिवर आमी आशेता आमचे संगता तो राव या प्राचीत काळार आमी करचे हर एक भक्तीपण सोम्या म्हाका तुजे फाटी येवच्या कादाराचे जावं दे आमची काळजां नवीकृत करून आमचे जिवीत नवीकृत करून आमच्या जिवितांत नवो भरवसो आमी घेऊ आमच्या जिवितांत नवी पातयेनी आमी घेऊ आमच्या जिवितांत गरज आसची सकत आमी घेऊ तुझ्या पांयांतळे बसून तुझ्या पांयांतळे रावून आमच्या जिवितांत सोम्या तूं आशिर्वादीत कर हालेलुया 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 समेस्त आमी बसया जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी दवरया जेजूक आमी पळोवया एक घडी भर आमच्या काळजा मनांतली चिंतना आमच्या मतींत गुंतात ती चिंतना आमच्या काळजांत आसात ती बगणां कश्टा दुखांचे आसूंक पुरो सलवणीचे आसूंक पुरो बेजारायेचे आसूंक पुरो आमच्या कांदा वैरसचे ती बरादीक वोजें आमचे कश्ट सोम्या मुखार एक घडी भर समर्पण करया सोमी जावन आसा आमचो गवळी कीर्तन 23 आमकां सांगता पांचव्या सरोवाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता कालक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय तूं म्हजें सवें आसाय पळय मगळा जेजू ह्या घडये हांव आदार आशेतां म्हज्या जिवितांत तूंच म्हाका पुरो तूंच म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत म्हजें दिसपट्टें जिवीत हांव चलता आसतना म्हजें जिवीत जियोवचें प्रयत्न हांव करता आसतना सपारपोटी म्हज्या जिवितांत नाना रितीचे कुरीस नाना रितीचे कश्ट आखांताची बगणां बेजारायेची बगणां म्हज्या जिवितांत परत आनी परत येवनूच आसात पूण मगळा जेजू कीर्तन 23 म्हाका सांगता म्हाका धैर्य दिता तूं जावन आसाय बरो गवळी तूं जावन आसाय बरो गवळी आनी म्हाका तुज्या शेळयेक तूं केदींच वेगळो सोडिनाय बगार शांत उदका लागीं तूं व्हरताय नवो जीव म्हाका तूं दिताय आनी विशेश करून तूं म्हाका बसवणी दिताय तूं म्हजें सवें आसाय म्हणलें ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी हरी एकलीं ताका पळोवन आसची आमी हरी एकलीं जेजू लागीं आमी सांगया मगळा जेजू तूंच म्हाका पुरो सोम्या तूंच म्हाका पुरो परत म्हणया तुम स्पुरो म्हाका तुम स्पुरो तुम
Mozogoli koro Poskatai tu din sero Dusmana tangkan paro Poskuro somya tunspuro Mozogoli koro Tunspuro maka tunspuro Mozogoli koro Poskatai tuntim soro Dusmana tangkan paro Tunspuro samya tunspuro Mozogoli koro लुका सुवाचेला अध्याय 15 वळ 9 आमकां सांगता पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो प्राचित असो काळ आमच्या जिवितांत तेंच पश्चाताप आमी जियोंचो काळ सोम्यतावन पयस गेल्ल्या आमकां पाटी येवचो एक अवकाश तोच म्हज्या जिविताचें दार जावन दी त्यात दारांतल्यान म्हजें जिवीत सोम्यातय वेचाक तस सोम्याच्या सांगाता हांवें एक जावच्याक ह्या घडये सोम्यातावन आदार मागून गावया आमी तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच म्हाका सर्गाक पावोवचें दार तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुंच सर्गाक पावोवचें दार वाट सुकलेल्यान तुंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच सर्गाक पावोवचें दार तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुंच सर्गाक पावोवचें दार वाट सुकलेल्यान तुंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच सर्गाक पावोवचें दार सुंका काट्यार बसून असलेल्या माथेवाक तुवें सांगले ये म्हज्या फाटल्यान तवळ मनसर अंधकाराच्या वाटेन आसलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत जेजू थंय एक नवो उजवाड देखता जेजू थंय एक नवो बरवसो देखता बरवशाचें किरण ताच्या जिवितांत रिक्त आसतना नवो उजवाड ताच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या जिवितांत रिक्त आसतना नवें साव नवें जिवीत नवो बरवसो ताका लाभता म्हज्या जिवितांतलो अंधकार सोम्या तो पयस कर पदकाच्या रेवडांतले म्हाका तो निवार म्हज्या जिवितांत नव्या बरवशाचें किरण तूं घाल सदांच म्हाकाय तुज्या मेटांनी तूं चलोवन व्हर तुंच म्हज्या जिविताचो आदार आनी बरवसो जा म्हूण सोम्यातावन ह्या घडये कृपा मागून घेवया तुंच पावो म्हाका तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलाय दांडान काळो बरवशाची कीण फांको तुंच पावो सोम्या तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो तुंच पावो म्हाका तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलो दांडान काळो बरवशाची कीण फांको तुंच पावो सोम्या तुंच पावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो
सुमेस्त आमी उबी रावया. लुकास वंजल अध्याय 13 वळ 1 ते 9 पर्यंत. त्याच वेळार थंय हजर आसलेल्या पैकीच्या तोड्यांनी गलिलेयाकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणालो, त्या गलिलेयाकारांक तशें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलेयाकारा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिनी बदललेल्या करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयंत तोर कोसलोवन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसलेल्या हेर समेस्त प्रास ते कितें चड गुणी अवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिनी बदलल्या करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका म्हळ्यांत एक अंजुराचो रोख लायलो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना देखून. मळ्याच्या मालिका पळोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो. तवळ मालीन म्हणलें, धनिया, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नंतर तो कातर घाल. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. समेस्त आमी बसया. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमी आयकलें. म्हाका चेस्तनाच्या सुवार्थेंत जेजूची उतरां जावन आसात. पातकेची बदलून नवी जिवी जियेल्या करीत तुमी तांचे बरीच नास जातल्यात. जेजू नासा विशयांत उलयता म्हणटा आसतना एका रितीन आमी पाटी सुवार्ते गेल्यार जेजू 1-2 दाखले दिता. एक गलिलेयांत जाल्लें तें गडीत आनी ताचे उपरांत सिलोयंत तोर कोसलोवन पडून लोक मेळ्ळे. हे 2 गडितां तांचे मुखार दवरता. पूण ताचो प्रमुख उद्देश कितें? जेजून ताच्या प्रगट मिसांव आरंभ करता आसतना लोकांक पयिल्लें ताणें दिल्लें आपोवणें आनी एकच सापोवणें लोकांक दिल्लें तें जावन आसा पातकेची बदला बरी खबर सत्माना सर्गींचे राज लागीं पावला. सगळ्या करेस्माच्या काळार ह्या 40 दिसांनी परत आनी परत स्वामी आमकां एक ना आनी एक रितीन होस संदेश दिता. आमकां हर एकल्याक पातकी जिवितांत फाटी येवंक. देखून आमी सगळ्या वर्सां मदें हे 40 दीस सडीत करून आमच्या आत्म्यातय दिश्ट लावंक, आत्मीक संगतीतय दिश्ट लावंक, सोम्यातय फाटी येवच्याक आमकां आदाराचें म्हणलें आमी समजता. आनी देखून तें समजोवच्या खातीर वा देव मनशाकुळाक एक अवकाश दिता. देव परत आनी परत मनशाकुळाक पाटी परतोवंक, जेजू थंय पाटी परतोवंक एक अवकाश दिता. म्हणल्यार चिंताप लोकांक दिवच्या खातीर जेजू आयच्या सुवार्थेंत एक ओपार आमच्या मुखार दवरता, अंजुराच्या रुखाची ओपार. आनी ओपार कितें आमकां सांगता? अंजुराचो रूख लायलो आनी ताचे बोवारी तो धनी फळ आशेवन गेल्ल्या वेळार ताका कितेंच फळ मेळ्ळें ना. 3 वर्सां जावन त्या रुखा मुळाक तो गेलो फळ सोदून, फळ ताका मेळ्ळें ना. आनी देखून तो माली लागीं सांगता, तो कातर घालता आनी कित्याक धरणीक जडाय जावचें. आनी देखून माली म्हणटा, ताचें मूळ सोडोवन सारें घालया, उदक घालया, परत एक अवकाश त्या रुखाक दिवया, बरो पोस तसो करया. येवच्या वर्सा फळ मेळोवंक की पुरो, नंतर तो कातर घाल. ह्या गडिता मुखांतर जेजू म्हाका आनी तुका कितें सांगूंक आशेता मोगाच्या इश्टानो? आज आमी मोठ्यान ह्या संगतीतय एका रितीन नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया. आमच्या मोतींत देवाचें रुपणें कशें, आमच्या मोतींत देवाचें पिंतूर कशें, पिक्चर कशें आमी कुर्साचेर दिश्ट लायल्यार एका रितीन तें पिंतूर आमकां जेजूचें मुखामळ आमकां दाखयता. जेजूच्या रायपणाचें मुखामळ पळयतना तें एक रायपणाचें मुखामळ आमी पळोवंक शकता. अशें विविध रितींनी द इमेज ऑफ गॉड, देवाचें मुखामळ पळोवचें. पवित्र पुस्तकाक आमी गेल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां जेजूचें मुखामळ विविध कृत्यांनी दिसून येता. एका कुशीन तो बोगसाणें दिवच्या मुखांतर तो बोगसाण्याचो दातार म्हणलें, इज ए मर्सिफूल गॉड म्हणलें चिंताप. आनी एका कुशीन लोकांक बुजवण दिवच्या मुखांत ताचें दयाळायेचें मुखामळ, दया दाखोवचें, वा लोकांक ताणें खाण दिल्या मुखांतर तो दया दाखोवचो देव म्हणलें आमी पळयता.
अशें विविध रितींनी देवाचें प्रतिरूप आमकां दिसून येता. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्ल्या गणिता मुखांतर जेजूचें कसलें मुखामळ आमकां दिसून येता. जेजूचें मुखामळ आयच्या सुवार्तेंत तो एक धनी आनी धनी फळ आशेवन आयिल्लो धनियाचें मुखामळ. फळ आशेवन आयिल्ल्या धनियाचें मुखामळ. फळ खंय तो सोदून आयलो? अंजुराच्या रुखा म्हणल्यार. अंजुराचो रूख कोण? हांव आनी तूं तें अंजुराचो रूख. आनी तो आज म्हजो धनी म्हजे लागीं फळ सोदून येवन आसा. म्हजे लागीं तो फळ सोदून येवंक आसा. आमी जुआंव सवांजेल अध्याय 15 वळ 8 आमकां एक उतर सांगता आनी तें जावन आसा, तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिश म्हूण जाणा जाल्ल्यांत दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. जुआंव अध्याय 15 वळ 8 म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाची महिमा कशी प्रगट जावची? आमच्या जिवितांत आमच्या फळाबरीत जिविता मुखांत आदर्श जिविता मुखांत ही बरें सत्वा जेजून आमकां दिल्लो एक अवकाश, बरें फळां दिवचो तसलो अवकाश आमच्या जिविता मुखांतर आमी जिवच्या मुखांतर ती फळां आमी दाखोवचें प्रयत्न. तर कसलीं फळां आमी दिवंक जाय? देव म्हजे तावन कसलीं फळां आशेता? कसलीं फळां आशेता? आमी पवित्र पुस्तकाकच एक कडिबर पाठिवेचें प्रयत्न करया. मातेव सुवांजेल अध्याय 3 वळ 8 आमकां सांगता, तर तुमची पातकी जिनी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदार. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 8 पयलें सांगता, तुमची पातकी जिनी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदार. देखून पयलें फळ देव म्हजे तावन आशेता तें जावन आसा म्हज्या काळजाचें परिवर्तन. रिपेंटेड हार्ट, रिपेंटन्स, काळजाचें परिवर्तन. कित्याक आमी आयकल्लो वांजेल लुकास वांजेल अध्याय 13 आनी थंयसर आमकां जेजू परत परत सांगता, पातकी जिनी वळखून बरी जिनी जियेल्ल्या करीत तुमी तांचे बरीच नास जातल्या. देखून नास जायना जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत हांवें आनी तुवें पयलें फळ दिवंक आसा द फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स. म्हज्या जिवितांत काळजाच्या परिवर्तनाचें फळ म्हज्या देवा मुखार हांवें दिवंक आसा. काळजाच्या परिवर्तनाचें. देखून करेजमाच्या काळार आमी कितें करता? करेजमाच्या काळार आमी सडीत भक्तीपणां आदारता, सडीत वेळ आमी मागण्याक दिवचे प्रयत्न करता, सडीत रितीन आमी इल्लें तरी सॅक्रिफायस करचें, मांस खावचें वा मांस कांय नासतना रावचें, कांय तिल्लो इल्लो त्याग करचें प्रयत्न करता. कित्या खातीर? हे सगळ्यो बऱ्यो करण्यो म्हज्या जिवितांत रिपेंटेड हार्ट हांवें जेजू थंय फाटी येवच्याक आमकां आदाराचो जाता. देखून देव म्हजें तावन पयलें आशेता द रिपेंटेड हार्ट. म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजाच्या परिवर्तनाचें फळ आशेता. दुसरें फळ आमकां कितें सांगता? गालातकारांक बरयिल्लें पत्र आमी एक घडी फाटीं गेल्या जाल्यार गालातकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 22 आमकां सांगता, आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वादमान. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वादमान. ही फळां दुसऱ्या रितीन जेजून आमचे तावन आशेवची. हाका आमी फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट म्हणटा, पवित्र आत्म्याची फळां म्हणटा आमी. आमकां हर एकल्यांक जर कोणाक आमकां क्रिस्माचो संस्कार मेळ्ळा, आमकां हर एकल्यांक आमी समजूंक शकता ह्या क्रिस्माच्या संस्कारा मरिफात, पवित्र आत्म्याच्या येण्या मरिफात ही फळां देवान आमच्या काळजांत वतली आनी ती आमी दाखोवचो वेळ लावला. देव म्हजे तावन ही फळां आशेता, मोगाची, संतोषाची, स्वादमानाची, दयाळाय दाखोवची. ही फळां देव म्हजे तावन आशेता. तिसरें, फ्रुट्स ऑफ आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. म्हज्या जबाबदारेतय तो फळ आशेता. दाखल्याक एक ह्या जाग जावन म्हजी जबाबदारी कितें? म्हजी ह्या जाग जावन म्हजी जबाबदारी पयलें हांवें पवित्र करचो वावर, पवित्र करचो वावर, मागणें, संस्कार दिवचे, नीस, हें सगळें पवित्र करचो वावर. हे म्हजो वावर, हे म्हजो वावर. एका जाग जावन हांव आसा, वावर करता, सेवा दिता आसतना देव म्हजे लागीं येवन पयलें विचारता, तुजें
जबाबदारीची फळां दाखय देखून एका जाग जावन हांवें न्हिदोन पडूंक जायना ह्या जाग जावन हांवें आळसाय करूंक जायना म्हज्यो जबाबदारी कितें आसा तें हांवें करूंक आसा एक कुटुंबाचो व्यक्ती जावन देव तुजे लागीं येता आसतना तुज्या कुटुंबाची जबाबदारी तुवें पाळली आहे की ती फळां तूं दाखोवचे प्रयत्न करूंक जाय एक बापूय जावन कुटुंबाचो वडील जावन तुज्या बापायचो वावर तुवें केलाय की तुज्या पतीन एक विश्वासी रावलाय तुज्या भुरग्यांतय तूं विश्वासी बापूय जाला एक आदर्श बापूय जालाय गे एक आवय जावन तुज्या कुटुंबाची जबाबदारी तुवें पाळली आहे गे तुज्या पती थंय विश्वासी तूं जाल्याय गे तुज्या भुरग्यांक शगुणा बरीत जिवीत तुवें जियेलाय गे तुजो दिसपट्टो कुटुंबाचो वावर तुवें केला गे देव हें म्हजें तावन आशेता देव हें म्हजें तावन आशेता हें जावन आसा तिसरें फळ देवान म्हजें तें आशेवचें आनी चवथें जावन आसा द फ्रुट्स ऑफ इव्हँजलायझेशन वा म्हज्या मिसां वावराचो फळ म्हज्या मिसां वावराचो फळ हर एका मिसाच्या अखेरीक ह्या जाक म्हणटा वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा तशें म्हळ्यार अर्थ न्ही गे आज वचून परवा आनी येवच्या आयतारा या तशें अर्थ न्ही वचून येयात कित्याक वचून कितें करूंक आसा क्रिस्ताची शांती समाधान हांवें पासारचे हातेर जावंक आसा क्रिस्ताक पासारचो व्यक्ती हांवें जावंक आसा इव्हँजलायझींग क्रिस्ताक दिवचें प्रयत्न जें कितें ह्या येवकरिस्ता मेजात हांव घेता तें हांवें दिवंक आसा तें म्हजें मिसांव न्ही केवळ हांव म्हज्या ऑफिसांत काम करता म्हज्या बिझनेस करता तें मात्र म्हजो वावर न्ही तो मात्र म्हजो वावर न्ही म्हजो प्रायमरी ड्युटी जावन आसा क्रिस्ताक हांवें दिवचें आनी देखून जेजू म्हजें तावन फळ आशेवन येता आसतना म्हजो धनी म्हजें तावन फळ आशेवन येता आसतना म्हजे लागीं विचारता हॅव यू डन द ड्युटी ऑफ इव्हँजलायझेशन जेजू थंय वा जेजूक दिवचो वावर तुवें केलाय गी इव्हँजलायझेशन शुभवार्ता प्रसार करचो वावर तुवें केला गी देखून ही जावन आसा 4 फळां देवान म्हजे तावन आशेवची 4 रितीची फळां देवान म्हजे तावन आशेवची फ्रुट्स ऑफ इव्हँजलायझेशन शुभवार्ता वांटून घेवचो फळ म्हज्या जबाबदारेचो फळ म्हज्या पवित्र आत्म्यातावन मेळिल्ली ती देण्यांचो फळ आनी संगताचो विशेष करून आमकां आनी एक जावन आसा आमच्या पातकाच्या परिवर्तनाचो फळ आमच्या जिविताच्या परिवर्तनाचो फळ ही 4 रितीची फळां देव म्हजे आनी तुजे तावन आशेता देखून मोगाच्या इश्टानो सुवार्तेच्या निमाणे उतार कितें सांगता धनी त्या रुखाक पळोवन म्हणालो 3 वर्सां तावन हांव फळ सोदून आयला कांय म्हाका मेळटेत ना देखून तो कातरन घाल म्हणटा पूण माली कितें म्हणटा माली म्हणटा ना नाका एक अवकाश दिवया ह्या रुखाक एक अवकाश दिवया ताचें मूळ सोडया ताका सारें घालया ताका उदक घालया आनी देखून परत एक अवकाश आमकां त्या रुखाक दिवचे प्रयत्न देखून तो रूख जर तर हांव आनी तूं आसांव जाल्यार म्हजो धनी येता आसतना म्हज्या जिवितांत कितेंच फळां हांव दाखयना जाल्यार कातरन घालचें साध्य आसा देखून हांवें कितें करी जाय परत 40 दीस आमकां मेळ्ळ्यात हे परत 40 दीस आमकां मेळ्ळ्यात मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिविताची मुळां सोडोवंक देवाची कृपा म्हणलें सारें म्हज्या जिवितांत घालूंक देवाची सकत पवित्र आत्म्याची सकत म्हणलें उदक म्हज्या जिवितांत ओडोवंक आनी ह्या मरिफात हांवें 300 फळां दिवचें प्रयत्न करूंक देखून हांवें ही फळां दी जाय तर कितें करी जाय आमकां जुओंसो अध्याय 15:4 आमकां सांगता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता म्हजे थंय चिडकोन रावल्यार तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यार म्हजे थंय एक वाल दाखा थंय वाल थंय एक दाखवालेचे फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना फळ त्या वाली थंय रावल्यार मात जेजू जावन आसा ती वाल जेजू जावन आसा तें फळ दिवचें हातेर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देखून आज ह्या आराधना वेळार सोम्याच्या पांयांतळी जमलेली आमी हर एकली आमी ह्या करेजमाच्या काळार आसची आमच्या हर एकल्याचें जिवीत एक घडीभर पळोवचें प्रयत्न करया आमच्या जिवितांत कितलेशे करेजमाचे काळ आमी जियेल्या पूण ती फळां दिसून आयलीं गी तें फळां बरीत जिवीत क्रिस्ती जिवीत म्हज्या जिवितांत दिसून आयलां गी आयलां जाल्यार देवा करगा पूण ना जावं ना जाल्यार दिसून येवना जाल्यार परत आनी एक अवकाश देव म्हाका आनी तुका दिता आनी एक येवच्या वर्साचो करेज म्हज्या जिवितांत आसा गी ना गी म्हाका कळीत ना परस आमी चिंतचे नाका येवच्या वर्साचो करेजम म्हाका मेळटा म्हणून ना येवच्या वर्साचो करेजम मेळटा म्हणल्यार आमकां खात्री ना आदल्या वर्सा करेजमांत आसले ह्या वर्साच्या करेजमांत नांत मस्तुजण नांत तांच्या जाग्याक आमी वचोवची साध्यता आसा देखून हो जावन आसा काळ आज जावन आसा दीस फाल्यां विशांत आमी चिंतचे न्ही आयजचो जावन आसा दीस हो जावन आसा आपोणे जेजून म्हाका आनी तुका दिवचें देखून हें आपोणे स्विकार करचे प्रयत्न आमी करया सोम्या तावन कृपा आमी मागया सोम्या
म्हाकाय फळां बरीत कर तुवें आशिल्लीं ती फळां म्हज्या जिवितांत हांवें दिवंक गरज आसची कृपा आनी सकत ह्या आराधना मुखांतर म्हाका फावो कर म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया. समेस्त आमी एक घडी बरं दिबी घालया. मोगाच्या इश्टान जेसू मुखार आमी आसा. ह्या घडये जेजू आमकां हर एकल्यांक ताचें तें आपयता. ताच्या पांयांतले आमकां हर एकल्यांक येवचो अवकाश आमकां फावो जाला आसता. तसो सोम्यात हांव एक घडी पर आदार आनी कृपा ह्या घडये मागोवंक आमी मुखार सरया. आमचे तळे आमी दंपे आमचे हात आमी जोडया. आमच्या त्या सवांचो एक घडी पर आमी उगडास घडया. जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन आसा ह्या घडये ताच्या पांयांत तळी ह्या घडये तो आपोवन आसा. ताची कृपा आनी बेसांव आमचे मय वांच्याक तो ह्या घडये आयतो जालोलो आसा. ह्या घडये ह्या आराधना वेळी प्रत्येक करून थोड्या विशेष गरजां खातीर मागोवंक आमकां आमी आयती करया. थोडी तेसांवां ह्या परी आसात. एकल्याच्या बापाचे शुगर लेवल कंट्रोलान येवच्या खातीर मागण्याचो आदार आशिवन आसा. एक बहीण पोटाच्या कॅन्सराचे पिडीन वळवून आसा. तिचे कॅन्सर ते बेगीनच गूण जावच्या खातीर मागून आसा. एक काजारी जोड्याक काजार जावन 12 वर्सां जालीं. भुरग्यांचे देणे तांकां फावो जावंक ना. भुरग्यांच्या देण्या खातीर ती मागून आसात. एका तरणाट्यान परगांवांक वचूंक जावच्याक TCS परीक्षा बरयल्या. तातूंत ताणें पास जावच्या खातीर तो कातार तावन एक भाव ताची कंपनी बंद जावचेर आसा. 6 म्हयने तावन सांबाळ मेळोवंक ना. तो सांबाळ बेगीनच मेळोवंक आनी दुसरें एक बरें काम मेळच्या खातीर तो मागोन आसा. एक भयण तेच्या प्रस्तुतपण बेगीनच बऱ्यान जावच्याक ती मागोन आसा. एकल्यान आपले फायर एंड सेफ्टी कोर्सांत पास जावच्या खातीर मागोन आसा. एक भाव आपल्या पुताक आशिल्ल्या संस्थांत शिकोवंक एक बरी सीट मेळच्या खातीर मागण्याचो आदार आशेता. एक भयणीक आपल्या संगतांत हांव मस्त मानसीक हिंसा मेळोन आसा. तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक ती मागण्याचो आदार आशेता. एक भयण आपली SSLC परीक्षा बऱ्या तरान बरोवंक आदार आशेता. एक भयण मस्त आर्थीक रितीन कश्टांत आसा. तांतलें भायर येवंक सुटका मेळच्या खातीर ती मागोन आसा. एक भावाचे मेजर सर्जरी जाल्या. ट्युमर आनी तें सगळें टेस्टाक धाडलेलें आसा. ताचो रिपोर्ट कितें सडून घडन अशें जावच्याक बरी भलायकी ताका मेळच्याक आनी बेगीनच ताणें गूण जावच्या खातीर मागण्याचो आदार तो मागोन आसा. एक भाव आपणाक एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोन आसा. बरें तावन एक भयण आपल्या पुतान बऱ्या वाटेन चलच्या खातीर मागण्याचो आदार मागोन आसा. तशेंच मस्त रीण आसा तें रीण बेगीनच फारीक करूंक वाट देवान दाखोवच्या खातीर मागण्याचो आदार आशेता. दियान म्हणलें भयणीची परीक्षा बऱ्या तरान बरोवंक जेजूचो आदार ती आशेता. इस्रायल तावन एक भाव आपलो एक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचच्या खातीर तो मागोन आसा. कुवेट तावन एक भाव आपणाक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर तो मागोन आसा. एक भाव आपले सुमार 5 जाणांक दिल्ले रीण पाटी मेळच्या खातीर मागण्याचो आदार मागोन आसा. ह्या आराधनाक कुमो करच्या सर्व दानी पासत मागया. डिवायन वर्ल्ड TV चॅनला मुखार आनी सांगाताच ताच्या शिबंद वर्गाक हांगासर गायना कुमो करच्या हर एकल्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. तशेंच जेसिंता क्लास आनी हिल्डा डिसोजा ही बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर ह्या घडये मागोन आसात. सांगाताच लोविना पिंटो आनी अमित कॉड्रस ही बऱ्या कामाच्या आशेर आसात. स्वामी तांकां बरें काम मेळच्या खातीर आशिर्वाद फावो करून दी. तशेंच एक भावाची ऑस्ट्रेलिया वचोंक आसली ती एंट्रन्स एग्जाम 2 जाल्या. ती एक जावंचार आसा जाल्ली आसा. ताणें पास जावंक आनी बरो फुडाराच्या वाटेर ताणें मेटां काडूंक स्वामिताची ती उदार जावन दी म्हूण आमी मागया. सांगतास एकली भयण मलगडी भयण सकाळींचे कठीण सपनां पडटात. बें दिसता काळजां तेका रितीचें बेयाचें वातावरण आसा जाल्लें बरें तिका बगता असल्या त्या संगतीतावन तिका सुडका मेळच्या खातीर ती मागण्याचो आदार ती आशेवन आसा. मोगाच्या इश्टानो एक घडी पर
जेजू मुखार अशी आमी हर एकली आमचे सगळी सकत घेवन सोम्याते आमी येवया. आमचो बावार्थ घेवन आमची पातयेनी घेवन सोम्याते आमी येवया. जेजू म्हाका आनी तुका ह्या घडये आपोवन आसा. म्हजे ते येया हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे ते येया हांव तुमकां आदार दितलो. म्हजे ते येया हांव तुमकां कुमोग करतलो. म्हजे ते येया तुमची दुखां पुसतलो. म्हजे ते येया तुमचें वजन हाळू करतलो. त्याचो जेजू ते आमची संपूर्ण पातयेनी आमी दवरया. ह्या घडये कल्या प्रत्येक तेसावा खातीर आमी मागोन आसा. ह्या घडयेची सर्व तेसावा जेजू मुखार ह्या घडये समर्पण करून मुखार सरया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, वय मोगाचे इश्टाने जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन आसा. ह्या घडये आपयता, ताच्या कृपेन ताच्या सक्तीन ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तो बरोवन आसा. ज्या विशेष तेसावा खातीर ह्या घडये आमी मागोन आसा. ती कृपा ती सकत ह्या घडये जेजू आमकां हर एकल्यांक दिवन आसा. आपल्या. जेजू आपयता, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, आमच्या कुटुंबान परगवंत आसच्या सर्व भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर ह्या घडये आमी मागता आसतना स्वामी तांकां आशिर्वादांनी भरून दी. स्वामी तांकां कृपेन भरून दी. ते करून ह्या घडये आमी मागोन आसा. ज्या कोणाचो उगडास आमी काडून आसा आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो, आमच्या भुरग्या बाळांचो, हर एकल्यांचो ह्या घडये उगडास काडटा आसतना स्वामी आमकां धैर्यान भरता. हांव तुमचे संगत आसतलो. हांव तुमकां संगात दितलो. हांव तुमकां कुमोग करतलो. कुटुंबा जिवीत गरज आसा, कुटुंबा जिवितांत गरज आसा ती सगळी सकत सगळो आदार ह्या घडये जेजू आमकां बसोवन आसा. मगळा जेजू तो आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी ह्या घडये सोम्या लागीं मागया. ताचे लागीं येवया. आदार आमी मागोवन घेवया. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू मोगाचो इश्टानो पातयेन आमी मागया. जेजू लागीं आमी मागया. आमचे वैयक्तीक गरजो खंयच्या गरजां खातीर सोम्याच्या पांयां तळी ह्या घडये आमी आसा. प्रत्येक करून मगळा जेजू बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जंय कोण मागोन आसात सोम्या तांकां तो आशिर्वादीत कर. जायत्या पिडेस्तांनी प्रत्येक करून कॅन्सर पिडे वरवीं, मारेकार पिडे वरवीं कश्टनासची जायत्या जाणांनी तुजो आदार मागोन ते आयिल्ले आसात. जायती पिडे आसता, ट्युमर आनी कितें पिडे वरवीं कश्टनासची हर एकली ह्या घडये मागोन आसात. प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर उतर प्रायर ल्हान व्हड पिडे वरवीं कश्टनासच्या गांठी दूख, पांयांची दूख आनी कितें गरज आसा सोम्या जेजू ह्या घडये तूं तांकां तूं फावो कर. प्रत्येक करून मगळा जेजू तूं तांकां आशिर्वादीत कर. पिडे शिडेंत कश्टा दुखान तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक तुवें बजयलें, आदार दिली, कुमोग केलें. तांची दुखान तूं पुसलोय. तांच्या जिवितांत तुवें आदार, नवो बरवसो, नवी सकत तांच्या कुडीन तुवें वळशी केली. तुज्या पवित्र रक्तान आमकां तूं धुवन काड. तुज्या पवित्र रगत आमच्या कुडीच्या शिरांनी ह्या घडये वाळोवन दी. तुजी सकत भरपूर रितीन मगळा जेजू बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जीं कोण मागोन आसात तांकां तूं फावो कर म्हूण आमी ह्या घडये आदार मागोन घेवया. पिडे शिडे वेळा जेजू उलो
शिडे वेळा जेसू उलो दिल्या कोणी तो सांगी बेपाव नासता भलायकिताची पाटी दिता कोणी तो सांगी बेपाव नासता भलायकिताची पाटी दिता या घडये मोगळा जेजू तुझ्या मुखार प्रत्येक गरजा खातीर कोण मागून आसात ताका सर्वांक तुझ्या पांयतळी समर्पण करता तांच्या विशेष गरजां खातीर एक भयण आपणाक येवन आसची ती स्वप्नां सगळीं पयस जावच्याक सुडकां मेळच्या खातीर मागून आसा प्रत्येक रितीन कोण मागून आसात जाग्याचे समस्ये आर्थीक रितीचे संकश्ट कितें पयस जावच्या खातीर मागून आसात वावराचे कामाच्या कश्टां खातीर ते मागून आसात काम बेचार आसा सांबाळ मेळोना असल्या कश्टांत ते मागून आसात त्या सर्वांचो ह्या घडये उगडास काडटा मंगळा जेजू तुझ्या लागी आयिल्ल्या हर एकल्याक दिल्ली बुजवण तेच बुजवण तो म्हाका दी म्हणून ह्या घडये सोम्या आमी तुजो आदार आतां जेसू आपयता या करिस्माच्या काळार मोगळा जेजू नाना रितीचे प्राजित दंडवणी आमी करून आसा प्रत्येक करून विविध रितीचो त्याग आनी सॅक्रिफायस आमी करता आसतना आमच्या काळीज सोम्या तुझे थंय फाटी येवच्याक आमकां आदार असो जावं दे तूं म्हजे तावन आशेताय सोम्या फळ आशेताय अंजुराच्या रोका म्हणली तूं वचून पळयतना फळ कितेंच मेळ्ळें ना वय सोम्या हांव जावन आसा अंदर असो रोग सबारपट म्हज्या जिवितांत हांव आशिल्लें फळ तुका मेळ्ळें ना पूण ह्या घडये सोम्या आय एम रिपेंटिंग हांव म्हज्या काळजाचें परिवर्तन करता म्हज्या पातकाची दूख हांव धरता मंगळा जेजू म्हज्या जिवितांत बरी फळां आमी दिवंक प्रयत्न करूंक आदार दी म्हजे दिसपडटे जबाबदारी म्हजी कुटुंबाची जबाबदारी म्हज्या वावराची जबाबदारी म्हज्या पतीनेतय म्हज्या भुरग्यांतय म्हज्या पतीतय आसची ती जबाबदारी पाळूंक म्हाका तूं आदार दी म्हूण ह्या घडये हांव मागतां जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या आपयता हात आमच्या उबारया सगळी आमची मागणी प्रार्थना सगळी आमची विनवणी सगळी आमची तेसावा सोम्याक स्तुती करच्या मुखार ताच्या पांयतळी समर्पण करया हालेलुया 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 मोगळा जेजू तूं म्हाका तुजे सरशी आपयता म्हजे सरशी हांव तुका सुटका दितलो हांव तुका समाधान दितलो हांव तुजी दुकां पुसतलो तुका समाधान दितलो तुका ददस्काय दितलो तुज्या गरजांक पावतलो मंगळा जेजू ही जावन आसा भासवणी तुवें केल्ली तूं जावन आसा बरो गवळी आमी तुज्यो शेळयो मंगळा जेजू तुज्या पांयांतळी आमी आयल्या तुज्या पांयांतळी आमी आयल्या तुजो आदार आमी मागून आयलेले आसा आमची दुकां आमची बेजाराय आमचे आटे विटे आमचे कश्ट मंगळा जेजू ह्या घडये तुज्या पांयांतळी समर्पण करता विशेष ते समा खातीर आमी मागलेली आसा सगळीं तूं स्वीकार कर सोम्या आशिर्वादीत कर सोम्या ह्या तुज्या भुरग्यांची तूं दया कर तुका पातयेवन आयिल्ल्या हर एकल्याक तुवें बरें केलें तुजेर दिसलेल्या हर एकल्याक तुवें बचावी दिली तीच बचावी तीच सकत तेंच बोड तेंच बरवसो तस नवो संतोष तीच दादोसकाय सोम्या तांकां तूं फावो कर म्हूण मागता हालेलुया 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 सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयती सावया
वाळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरितान समासामी नावार्ता हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगीत सरतो. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक